वैभव बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतार आमकां मौजला माथेव सुवांजेल 9 अध्याय 14 ते 17 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 14 to 17. तो वेळ जो आमचे शिष्य जेजूसरशी नेऊन म्हणाले, आम्ही आणि फरिसेव सबार पोटी उपास करता, पूण तुझे शिष्य उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपल्या सांगाता आसता पर्यंत काजराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयेत गे. होरेताक तांचे तावन कान वरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्रांची सुतां वोण काडटा आनी ताचो फाळो आनीकी व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळून वेता आनी चिलां विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. आज फरिसेवांनी जेजूक गेल्ल्या सवालाक जाप दिता उपास करचे विशयन. कित्याक अपोस्तल कित्याक उपास करतले? जेजू तांचे सांगत आसलो, हर एका तांच्या गरजांक जेजू पावतालो आनी चड जावन तांचे सांगतात सगळे मिसांव करनासतलो. कित्याक तो होरेत ही पवित्र सभा ताची वखाल, तर तो आसतना उपास करचें कित्याक? पूण जायत्यो संगती हांगा मुखार सांगता आमकां, नवो वायन नव्या चामड्या शिलांनी भरीचे. नवो वायन पोरण्या चामड्या शिलांनी भरल्यार चामडेय पाड जाता, वायनय पासरून वेता. म्हळ्यार आमचे पोरण्या जिवितांत देवाचे नवे संगती घालूंक जायनात. आमचे पोरण्या जिवीत आमी काडीचे एक नवें जिवीत आपणावन तातूंत मात्र नव्यो संगती घालूंक जातात. नाजाल्यार आमकां त्यो कळनात. नवें रेवलेशन, नवें उगडापण सुमयान करचें तें देवाच्या उतराची सकत आमकां तें बायबल वाचतना तेची समजोनी ही पुरो जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचें पोरणें जिवीत आजुनूय तें कान घेवन दवरून आमी आसा तें सांडूना. आमचें तें कितें आसात वायट सवयो, कितें आसात आमचें उलोवणें, आमची साल समकन ही कशी आसा, तें सगळें आमी देवाक मानवनांतलें कितें आसा तें सांडल्यार नव्यो संगती आमकां देव रिवील करता. नव्यो संगती आमच्या जिवितांत येतात, नवें अभिशेक आमकां मेळटा, नवें एनॉयंटींग आमकां मेळटा. आज उपास करचे विशयी ती आमी समजून काडून गेल्यार दावीद रायान आपल्या भुरग्यां खातीर उपास केल्लो आसा, भुरग्यांच्या भलायके खातीर आनी भुरग्यांनी बरें जावच्या खातीर ताणें उपास केल्लो आसा. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 12 अध्याय 16 वाक्य सांगता. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 12 वर्स 16 दावीदान आपल्या भुरग्या पासून प्रार्थन मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळी रात धरणेर न्हिदलो आपल्या भुरग्याक बचाव करच्या खातीर. उपास मागणें कित्याक करीचें? आज आमचीं भुरगीं खंयच्या परिस्थितींत जातात, कशें बेतात, त्या हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्या खातीर उपास मागणें करची गरज आज पडल्या मोगाच्या भावान भयणी. दुसरें, इस्रायल परसो पाताक केल्ल्या वेळार इस्रायल परसो देवाक सांडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्ल्या वेळार प्रवादी येवन तांकां सांगताले, तुमी फाटीं येया, तुमच्या जिवितांत उपास परगट करा, थंय लोकां खातीर परिवर्तन खातीर ह्या पातकांचे बक्षणे मेळच्या खातीर उपास मागणें. हांगा 1 सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 6 सांगता, देखून ती मिसबांत एकठांय जालीं, तांणी उदक हाडलें आनी ते सर्वेस्परा मुखार वतलें. त्या दिसा तांणी उपास केलो आनी म्हळें, आमी सर्वेस्परा मुखार पाताक केलें. उपास मागणें इस्रायल परसा सगळीं उपास मागणें करता. आमी पाताक केलें, आमी देवा विरोध गेल्या म्हळ्यार संगती खातीर. म्हळ्यार आमी जेन्ना आमी पाताक करता ताचेतान भायर येचे जाल्यार आमकां खंडीत जावन उपास मागण्याची गरज आसा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तिसरें, दानियेलाचो उपास. लोकां पासून ताणें प्रार्थना करचें आनी उपास मागणें करचें. दानियेलाच्या पुस्तकांत आमी वाचता 9 अध्यायांत 3 ते 5 वाक्यां. उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुन्य वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून
हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. उपास मागणें दानियेलाचे 21 दीस 21 days फास्टींग आसा आनी एक नवार्दीक म्हण येता ताचे उपास मागणें 21 days उदक अनुदक आपड नासतना तो देवा मुखार रावता आनी मागणें करता परजेक बचाव करचे खातीर, देवाच्या लोकांक बचाव करचे खातीर. आज आमकां गरज आसा. आमी एका पिरगेजींत आसूं जाल्यार ह्या वाड्यांत ह्या कित्या खातीर एक केदाळा मदीं एक उपास मागणें गरज आसा. आमी करूंक आसा लोकां खातीर. चवथें जावन आसा पाताक रडोवंक उलो दिता आनी फास्टींग प्रेयर जॉयल प्रवादीचे उपास पळया. 2 अध्याय 12 ते 13 वाक्यां. जॉयल चॅप्टर 2 verse 12-13. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करूंक आस्कार सुकार सोडून सगळे तुमच्या काळजांत आतां तरी म्हज्या हसीन परतून येया. तुमची काळजां बिजां न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्पर तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो. म्हळ्यार सगळ्या लोकांच्या आनी केस्त लावचे विशयेंत तो सुरसुरता. ताचे उपास पळया. योना प्रवादीचो उपास पळया. निनेवाच्या लोकांना बचाव जावचे खातीर 3 अध्यायांत 5 ते 9 वाक्यां आमी वाचल्यार कळटा. निनेवाच्या लोकांनी देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी आनी ल्हानांनी गोनीय वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवाच्या रायाक पावली. ताणें आपल्या सिंहासना वयलें उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. गोनीय वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवाक अशें परगट केलें करूंक लायलें. रायाचे आनी अधिकाऱ्याचे परमाण हें मनशां आनी जानवरां गोरवां बकरे कितेंय खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. हांच्या उपासा वरवीं निनेव शार सगळें बचाव केलें देवान. आज आमचे भारत राष्ट्रा खातीर खंडीत जावन आमी उपास मागणें केल्यार आमचे भारत राष्ट्र आमी बचाव करियेत मोगाच्या भावांनी भयणी. जावची घुसपट गोंदळ आमी ती सगळीं नितळ करियेत, सगळें नवें करियेत. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पळया. हरी एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेला मागणें करूंक उपास करून तांणी सोम्याच्या अधीन केलें. हरी एक आपोस्तलांनी मागणें केलें, उपास केलें आनी तांकां विसरून काडून सोम्याच्या अधीन केलें. उपास मागणें लोकां खातीर. किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 7 आनी 9 अध्याय 10 वाक्या. उपास करून तांणी म्हजी कूड धंडयली. तांणी उपास करून आमची कूड धंडोवंक आसा. नाजाल्यार आमकां जाय जाल्लें विसरलें पुरो आमी दिता ह्या कुडीक. जर कुडीक आमी धंडयना, जर कुडी आमी उपास करून ह्या कुडीक आमी धंडयना जाल्यार आमची कूड खंडीत जावन देवाक खल जायना ती. आमकां जाय जाल्लें सगळें आमकां विसरता आनी आमी तें दिता. माथ्योवाच्या वांजेलांत सांगता जेजूची उतरां पळया. 6 अध्याय 16 आनी 17 वाक्या. तुमी उपास करतना खापाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवन आपलें सारकेंच भोंगयतात. कशें उपास करीचे म्हणून जेजू आमकां सांगता. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां जांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. आनी तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखां मळदू. अशें तूं उपास करता येता म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटाण केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून उपास करना थोडे सिस्टम आसात. ते सगळे नियम कोणा खातीर उपास करीचे म्हणून ह्यो पुरो संगती पवित्र पुस्तकांत बायबलांत बरोवन घाल्ल्यो आसात. जर आमी बायबल बरें करून वाचता जाल्यार खंडीत ह्यो संगती पुरा आमी खंडीत आमच्या जिवितांत कार्यागत करियेत. आमी उपास मागणें करून आमच्या कुटुंबाक आमी बचाव करियेत, आमच्या भुरग्यांक बचाव करियेत, आमच्या फुरगेच्या लोकांक, आमच्या भारत राष्ट्राक आनी आमी कोणा खातीर मागता तांकां एक उपास परगट करून आमी मागल्यार त्या कुटुंबाक आमी बचावी दिवयेत. सगळें देवान आमकां दिल्लें तें व्हरतें देणें जावन आसा तें हेरां खातीर उपयोग करूंक आमी मुखार सरया, फुडें सरया आनी आयचे दिसाचे उतार आमच्या जिवितांत कान घेवन केदाळ आमी उपास करता खंयच्या खातीर करता म्हणून तें सांगून तो उपास करून खंडीत जावन देवाक मनोवची तसली जिणी आमी जिवंक फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन.
नमान मरियो कृपेन भरलेले सुमती जे सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आणि सदैव फळ जग शेंजेजो भगवंती मरिया देवाच्या माय आम्हा अप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.